3 महिन्याफाटी 70-14 कोटी म्हणून उक्तावण केल्ल्या WRDच्या भोवम पाडेली शिपणावळ स्किमीच्या कारभाराचेर अडवयचे शेतकार बेजार। अजून सारखे उदकय पावूंक ना आनी बांदिल्ल्या चेंबरांक खंय वेरो पडल्यात। ते प्रमाण हे स्किमीचे उदक कांय ठराविक शेतकारांकूच दिला, सगळ्यांक ना। तशेंच प्लाना प्रमाण स्किमीचे बांदकाम करिनासतना आपल्याक जाय तशी ती चालीक लायल्या म्हूण अडवयचे शेतकारांचो आरोप। सरकारान सगळ्या शेतकारांक स्किमीचे उदक दिवपाची व्यवस्था करची म्हूण शेतकारांची मागणी। आज अडवय स्कीम जी अडवून डेव्हलप केला, ही जी पाईपलाईन घातल्या हितूर कोणाचेच NOC घेतलेली ना, कोणाच्यात खंयच्याच शेतकऱ्याक सांगलेलं ना की बाबा ह्या तुझ्या हितूर एरियेन हे पाईपलाईन घालता किंवा ह्या फार्मरांक सगळ्यांक लाई करून कित्याक तेचेर सांगलेलं ना। हांव म्हणटा बरोबर हा, तुम्ही केल्यात, पण त्याचबरोबर ती आजपर्यंत शेतकऱ्याच्या ह्याच्यापर्यंत वाचासर ती NOC मागपाची गरज ना किंवा बाकीचे करपाक जायना। न्ही आज त्या शेतकऱ्याच्या जमनीन पाणी पावूंक जाय ते आजपर्यंत पावले ना। आमच्या अडवय गावात आता लिफ्ट इरिगेशन स्कीमी चालू झाली असा। त्या स्किमीचे पाणी बारीक मोठो हे न जाणता सगळ्यांक पाणी सारखे समान मेळोंक जाय। कित्याक 5 स्क्वेअर मीटर जमीन असले त्याला पावोंक जाय, कित्याक प्रत्येक आशा असता पाण्याची। त्यांना पाणी म्हणजे 5 मीटर जावं ते 25 एकर जावं, सगळ्यांक पाणी सारखे व्यवस्थित पावोंक जाय इतकी माझी अपेक्षा। आणि फक्त मेन लायनीक मेन हे हाडून सोडल्या, कितें लायन हाडून सोडल्या पाणयाची। कितें जालें आतां बारीक बारीक जे शेतकरी आहा तांकां सगळ्यांक उदक मेळपाचें, कितें हो आमचो हेतू आसा। कितें तेंच्यानी त्यो पायपलायनी बाकीच्यो घालूंक ना, कितें। आनी दुसरें म्हणजे कितें आसा, आतां आमी जर तेंच्या कडेन गेले, खंय गव्हर्मेंटाक आमच्या एग्रीकल्चरान गेले जाल्यार आमकां इरिगेशन डिपार्टमेंट गेले जाल्यार ते कितें म्हणटा, ते तुका जर दुसऱ्या जमनीसून हेका पाणी घेवंक जाय आनी जर तो कोण दुसरो आसा तेच्या मदीं जाल्यार तेची NOC हाडूंक जाय म्हणटा। 17/1 भोवम पाडेलेच्यान इरिगेशन डिपार्टमेंटाची स्कीम जाली आणि ते स्किमीचो फायदो 400 कुटुंबांक फायदो जातलो हे पेपर आमकां सांगता। तरी पण ही लायन जी अडवयन जी येयल्या तेतूर 4 लोकांक ते पाणी मेळपाक अशें दिसता आमकां। बाकीची जी आसा ती लायन पेंडिंग आसा आणि तेंच्यांनी तो मॅप केला थंय त्या प्रमाणे ती लायन ना अशी म्हाका दिसता, ग्रेट दिसता। आणि म्हाजो हिशोब कितें की हे अडवयच्या गांवांत 400 कुटुंबांक जे पाणी आसा ते सगळ्यांक त्याच्या पाणयाचो फायदो जावंक जाय। तर हेंच्यांनी कितें केला, शॉर्टकट ही लायन घातल्या आणि एक 10 लोकांक ह्या पाणयाचो फायदो जातलो, बाकीच्या हेंच्या कडेन तेंच्यांनी लायनूच ओडूंक ना। आणि ते स्किमीचे ऑलरेडी उजगाटनय बी जाला। जे लायनीचे काम आसा ते चेंबर फुटल्या, ट्रायल चेंबर फुटल्या, पार्ट सारखे ना, चेंबर फुटोन ते हे जाल्या। आता जर पाणी सोडच्या पयलीं जर एकदाच जर पाणी सोडून जर चेंबर फुटले जाल्यार फुडले ते पाणयाचे हे कितें, फुडें ते पाणी चलचेच ना आनी हे पाट बंधारे उरचेच ना अशें म्हाका दिसता। जी स्कीम घातल्या तेंच्यांनी, लायन घातल्या, ती लायन पद्धतशीर घातल्या अशें म्हाजें दिसना। आणि जी पद्धत पहिले जी प्लान आसलो तो प्लान सोडून आपणाक जशी जाय तसो त्यांनी लायन घातलेली आहा। आणि आता आमकां जर मागतलो जाल्यार प्रत्येक गजालीक NOC हाड म्हणटा। NOC म्हणल्यार 42 म्हणजे 42 जाणां आसा, ते 42 जाणां आता NOC दिवचे ना। आणि ही जी मेन लायन घालता आसतना कोणाची NOC घेतल्या, कुठल्या एका हेची मेंबराची घेतल्या त्यांनी सांगची। आणि जर हे आमकां पाणी जर आता आणि प्रत्यक्षात आता लायन चालू जाल्या, ठराविक जाणांकच आता सध्या तरी पाणी पावता, त्यांका ज्यांका कोणी घातल्या तेंच्यांनी आपणाक घेऊन पावत। आणि आमकां जेन्ना घालपाचें आमी NOC घेवन ये म्हण सांगता, मग त्यांका कशें पाणी पावता, उद्घाटन करून तुम्ही त्यांका पाणी कशें पावयल्या। म्हणजे हेतू पुरस्कार हो राजकीय दरबार जाल्यासारखो जालो, प्रेस केल्यासारखो जालो। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी।